आयज एक्चुअली तुमकां आपोवपाचें कारण म्हटल्यार एक तुमी पळयलां आसतलें एक न्यूज व्हायरल जाता जे गोवा हब न्यूजान हाडलेलो आसा की रामान जो स्टेटमेंट दिला तातूंत तो म्हणटा की कोण मास्टर मायंड ना आनी कितें कितें तें तुमी सगळें पळयलां. हांव तुमकां सांगपाक सोदता की हे मिडिया कितें प्रूफ करपाक सोदता तें म्हाका कळना. कित्याक हांवें 2 दीस पयलींच हांवें सांगलेलें की हे फेक न्यूज तुमच्या लोकां मुखार हाडटा. सगळ्यांक खबर आसा की रामा सोशल एक्टिविस्ट गोंया खातीर काम करता आनी तो कोणाच्या अगेन्स्ट उलयतालो जे इलिगलिटीज आसा ते सगळें तुमी जाणा. तरी आसतना कितें दाखोवंक सोदता तें कळना. हे अशें न्यूज हाडून हाडून म्हाकाच न्हू जाल्यार म्हाजी फूल फॅमिलीक ते मेंटल टॉर्चर दिता. नेगेटीव फेक न्यूज पब्लीश करून आनी हेंकां हे म्हणटा की आमचे कडेन प्रूफ आसा. हांवें लास्ट टायम तांकां सांगलेलें की बाबा तुमचे कडेन प्रूफ आसा ते कोणें तुमकां इन्फॉर्मेशन दिला तर तुमी ओपनली सांगा. पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की रामा कॉपरेट करिना पुलिसा कडेन. मागीर सांगलें जो डॉक्टर आसा तेणें तांकां फूल हें दिलां फूल कन्फर्मेशन दिला की तो फीट आसा म्हणून. मागीर अशें न्यूज जाता म्हणून जेन्ना मागीर हांवें रामाक सांगलें तेन्ना अशें करून तेणें स्टेटमेंट दिलो. कशें जाता तसो तेणें आपल्या कडेन स्टेटमेंट दिलो. स्टेटमेंट घेवनूय तरी दुसरे दिसा 3 तारीख येस द गोवन न्यूज प्रिंट न्यूज आसा पळय पेपर तो न्यूज हाडटा हेडलायन की रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट अजून दिवना आनी तो स्टेबल आसा दिवपाक. सो म्हाका कळना की हे कितें प्रूफ करपाक सोदता. जेन्ना रामा काणकोणकर बरी कामां करतालो जेन्ना लोकां खातीर भावता तेन्ना ह्या न्यूज पेपरान ताका सपोर्ट करूंकूच ना. आनी आयज हे नेगेटीव फॉल्स न्यूज कित्याक म्हण प्रिंट करता आनी कित्याक म्हण लोकां फुड्यान हाडटा. बाबा तुमकां हाडपाकूच जाय मरे खरें इन्फॉर्मेशन लोकांक दिया. कित्याक हें जें कितें जालां पळय म्हाज्या घोवाचेर मर्डर एटेम्प्ट जालोलो आसा. म्हाज्या घोवाक जितो मारपाचो एटेम्प्ट केलेलो आसा आनी हातून आमकां आयज तो सेफ आसा फकत लोकां खातीर लोकांचें ब्लेसिंग आसा आनी ताका देव तेज्या वांगडा आसा म्हणून आयज तो सेफ आसा. इतलें जावन आमकां आजून आमी ताका पळयलो म्हणल्यार आमकां आजून दूख दिसता आमच्या जिवाक. कित्याक आमचे मनशाक आमी असो पळोवंक ना आलो आनी तुमी अशे जे न्यूज हाडून हाडून तुमी जे आमकां जे मेंटल टॉर्चर करता पळय ते बंद करा. आनी हांव लोकांक सांगता हे जे मिडिया आसा पळय प्रुडंट मिडिया गोवा हब न्यूज आसा आनी तो गोवन न्यूज हे 3 चॅनल जे आहा पळय सामके ज्या दिसा म्हज्या गोवाचेर अटेम्प्ट जाला त्या दिसा पर्यंत ते न्यूज चॅनल तेजे फाटीक आसा सामके. जेन्ना तेजो पंचनामा जावंक ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना जालें FIR रेशा जायना आसतना तेंचे न्यूज हाडलो की हे पर्सन एनिमिटी म्हणून. आतां हांकां कोणें सांगलें कोणें इन्फॉर्मेशन दिलें हें सगळें अफवाद हें करपाक स्प्रेड करपाक. म्हाका कांयच कळना की कितें प्रूफ करपाक सोदता आनी हांकां हेंचें सांगपाचें कितें आसा. आनी लोकांक सांगता तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता जे रामाचे फॉलोवर्स आसा जे रामाक फॉलो करता आनी जे तेका तेजे वेल विशर्स आसा ते सगळ्यांक सांगता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगता आमच्या समाजाच्या लोकांक सांगता हे मिडियाचे न्यूज पळोवपाचें बंद करा. हे फकत मायंड डायवर्ट करता. ते फकत इतलें प्रूफ करपाक सोदता की रामाचे पर्सनल एनिमिटी आनी ही केस ते वीक करपाक सोदता. सो तुमी तांकां तेंचे आयकनाका तेंचे न्यूजूय पळयनाका ताका तेंचे जे कितें ते फेक न्यूज घालता पळय तांकां तुमी इग्नोर करा. ओके आता म्हाका सांग रामान स्टेटमेंट दिला पुलिसांक हय रामान स्टेटमेंट ऑलरेडी दिल्लो आसा. केन्ना दिला काय तेणे ऑक्टोबराक 2 ऑक्टोबराक तेणे इवनिंग स्टेटमेंट दिल्लो आसा. पण हे जे आता येयला पण न्यूज तो सारको ना तो फूल फेक आसा आनी ऑपोजीट आसा. रामाक हे सांगला ते सगळे फूल फेक ऑपोजीट तेंच्यांनी डिक्लेअर केले आसा फूल फेक न्यूज फेक. तेंच्यांनी कितें सांग तेंच्यांनी जे प्रिंट केला पळय तो एकूय पॉयंट मॅच जायना स्टेटमेंटाक. तुमकडे कॉपी मेळल्या ना आमी एप्लाय केला आतां पूण आमकां ना अजून तुमकां दिवं ना तर ना आमकां अजून आमी लेटर इन्वर्ट केलेलें आसा कॉपी मेळपाक टायम मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा म्हणजे राव आतां हांव उलयतां तेणी कितें सांगपाक जाय तें सांगलें. प्रेशर घालून तेजेर फायदो ना मागीर ते इमोशनल जातले रडटले आनी मागीर मिडियाचेर सगळें दिसतलें. म्हाजें नांव शंकर पुळगी म्हाज्या वांगडा मारियान बेळकर आसा तनूज अडवलपालकर आसा रती काणकोणकर आसा. आमी आयज पणजे पुलीस स्टेशनाचेर येयलेली कन्फर्म करपाक की आयज जी न्यूज येयल्या थोड्या न्यूज चॅनलांचेर ती न्यूज खंयच्या आदाराचेर येयल्या. आमी PI प्रश्न केलो सर तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलें तूं सांगलें मिडियाक काय म्हणून. PIन सांगलें आमी कोणाक कांयच सांगूंक ना आनी आमकां सांगपाक अधिकार ना कित्याक ते जे तेणी स्टेटमेंट दिला दॅट इज कॉन्फिडेन्शियल ते कोणा मेरेनूच पावपाक जायना. जाल्यार ते थोडे जे मिडिया आहा तेंचे मेरेन ते कशें पावले हो एक प्रश्न चिन्ह. कितें आयज खंय ना खंय तरी तुमी केस डायवर्ट करपाक सोदता कशें जालें ना. हांव सगळ्यांक ब्लेम करिना जेंच्यांनी हाडला हो न्यूज जेंच्यांनी हाडला पेपरार हाडला आनी हेचेर मिडियाचेर हाडला तांकां हांव सांगपाक सोदतां इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर हाडला तांकां की तुमी इशू डायवर्ट करपाक सोदता तुमी तुमच्या पदरचें दाखोवपाक सोदता काय तुमकां कोण सांगता हे अशें अशें घाला म्हणून. तुमी ओपनली तेचेर बरयला की रामान स्टेटमेंट दिला की तेजी पर्सनल एनिमिटी आसलेली म्हणून. तुमकां तो रामा सांगपाक येयलो यू ऑल अ पार्ट ऑफ दॅट इन्व्हेस्टिगेशन.
मिडिया इन्व्हेस्टिगेशन करता, मिडियाक रायट दिला इन्व्हेस्टिगेशन करपाक, तुमचे आणि पुलिसांचे कोलॅबरेशन आसा जाल्यार तें सांगा न्हू आमकां. पळय आमी जेन्ना जेन्ना आमकां तुमची गरज पडली तेन्ना आमी तुमकां आपयले, तुमच्या माध्यमांतसून आमी आमची मेसेज कन्वे केली कितें. आनी आयज जेन्ना सकाळी ती मेसेज येयली तेन्ना आमकां पळोवन आमी शॉक सारके. अशें जातालें की मागीर फाल्यां की रामा काणकोणकाराचें नांव पिड्ड्यार जातलें, रामा काणकोणकरूच आपली केस वीक करपाक सोदता म्हणून. तशें हें कांय ना. तुमकां जर सपोज जर मिडियाक विचारपाक जाय जाल्यार मिडियान वचून पुलिसांक विचारपाचें, न की प्रूफ नासतना तुमी डायरेक्टली स्टेटमेंट काडपाक शकना. दिस इज टोटली रॉंग. आमी हेच्या पयलीं रिक्वेस्ट केले. अरे जेन्ना रामान स्टेटमेंटूच दिवं ना, त्या रामान स्टेटमेंट दिनासतना मिडियाची स्टेटमेंटां येता की पर्सनल एनिमिलिटी म्हणून. म्हटल्यार हे चल्लां कितें? खंय ना खंय तरी ही केस तुमी दुसऱ्या डायवर्जनान व्हरपाक, दुसरे कडेन व्हरपाक सोदता. तशें करूं नाका. रामा काणकोणकर एक फालतू मनीस न्हू, असो रस्त्या वयलो मनीस न्हू, तो एक एक्टिविस्ट जो आमचे जमिनी गोंयचे वाचोवपाक झगडलो. जे आयज मंत्री चुकेचे करता त्यांच्या अगेन्स्ट तो झगडलो, आमचे दोंगर वाचोवपाक झगडलो आणि त्याचा परिणाम तो आयज भोगता आणि जीएमसीन एडमिट आसा. त्याची परिस्थिती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि ह्या पार्श्वभूमीचेर आयज चवथो पिलर जर अशें करता जाल्यार आनी हेचे इतले दुर्भाग्य आनी कितें आसतलें. आमी तुमकां फुल्ली ट्रस्ट करता, सारखे फुल्ली ट्रस्ट करता. तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करा कितें आहा तें, आणि मागीर जर सपोज रामान चूक केल्या न्हू जाल्यार तेंय हाडा. आमी ते बाबतीन तुमकां कांय म्हणिना. पूण नाका जाल्ली न्यूज हाडून तुमचे कडेन जेन्ना पुलिसांनी तुमकां आमी विचारलें तेका तुमी न्यूज दिल्या काय म्हणून, तो ना ती नात म्हणटा. मागीर तुमकां न्यूज दिली कोणी? रामाचें स्टेटमेंट रामांक खबर आहा आनी पुलिसांक खबर आसा. ते स्टेटमेंट भायर कशें पावलें? म्हणल्यार तुमी तुमच्या पदरची न्यूज घडयता कशी जाली न्हू. दिस इज टोटली रॉंग. आयज मिडियान हे अशें करपाक जायना. मिडियान सत्य दाखोवपाक जाय. तुमचेर आयज लोक विश्वास दवरता तुमी सत्य दाखयतले म्हणून. सकाळी फुडें लोक पेपर ओपन करता, त्या पेपराचेर सत्य आसतलें म्हणून. असत्य हाडू नाका. पांया पडटा. आणि म्हाका जाल्यार डावट आहा आयज अमित शहाची गोंयान येता आमचे भारत देशाचे होम मिनिस्टर, तेका खुश करपाक ही न्यूज हाडल्या काय म्हणून, तेचेर पर्सनल अटॅक म्हणून दाखोवपाक हाडल्या काय म्हणून कितें जाल्यार सुद्दां हे चुकीचें. आमी काल प्रेस दिवन तुमकां सांगलेलें की आमी होम मिनिस्टराक कितें मेमोरंडम सबमीट करपाक जाय, होम सेक्रेटरी कितें सबमीट करपाक जाय ते सबमीट केलां म्हणून. ओके. सो हांव म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट मिडिया कडेन, रामाच्या बाबतीन जो मेरेन रामाचें स्टेटमेंट येयना, पुलिसांचें स्टेटमेंट येयना, तो मेरेन नाका जाल्ले न्यूज स्प्रेड करूं नाका. एनी क्वेश्चन्स? तुम्ही उलयले कोणे रामा कडेन आफ्टर तेणे हें दिल्या उपरांत स्टेटमेंट दिल्या उपरांत तुम्ही उलयले काय म्हणटा? रामा कडेन तेची बायल आसलेली ना ना तुम्ही उलयले ना ना हांव रामा कडेन उलोवंक ना. तेणे स्टेटमेंट कितें दिला तो तुमकां कोणाक तरी हें आहा आयडिया आहा? पळय तेणे स्टेटमेंट दिला तो आमी ऑफिशियली कोणाकूच सांगूंक शकना आणि अनऑफिशियली सांगपाक शकना. तेणे स्टेटमेंट दिला तो कोर्टाक स्टेटमेंट, तो डायरेक्ट जजा फुड्यान पावपाक जावो आणि कोर्टान तेचेर आर्ग्युमेंट जावपाक जाय. तेचेर आमी कांयच उलोवपाक शकना. पूण तुमी म्हणटा की जें येयला पळय तें उरफाटें येयला म्हणून. खंयचें? तें येयला पळय तें येयला म्हणून. ते टोटली रॉंग. कित्याक ते स्टेटमेंट आमकां पयलींच सांगलेलें की आपल्याचेर जो अटॅक जाला तो पॉलिटिकल अटॅक म्हणून, आपल्या पर्सनल एनिमिलिटी कोणाक कडेन ना म्हणून सांगलेलें डायरेक्ट. म्हणून म्हणटा न्हू की तेणी तुमकां सांगप आनी स्टेटमेंट दिवप भितर फरक आसता. ते स्टेटमेंट कितें दिला पळय ते स्टेटमेंट हांव कितें म्हणटा, आयक रे, स्टेटमेंट हाडच्या पयलीं त्या मिडियान सांगपाक जाय तेका स्टेटमेंट कोणी दिलें तें. पूण आयक म्हाजें आयक, ते मिडियान सांगपाक जाय कोणी तेका स्टेटमेंट दिलें तें. मिडिया स्टेटमेंट प्रिंट करूंकूच शकना, दाखोवपाकूच शकना. खंयच्या आधाराचेर मिडियान दाखयलें? खंयच्या आधाराचेर मिडियान दाखयलें? दाखोवंक शकना. जालें उलोवन जालें काबार. मिडिया दाखोवपाक शकना हे स्टेटमेंट. मिडिया हय. खबर आहा कितें जालां कितें इश्यू कित्याक लागून ताणें कितें दिलां स्टेटमेंट तुका खबर आहा? अरे पूण तेणी स्टेटमेंट दिला तुमकां खबर आहा तेणी कितें स्टेटमेंट दिला तें? म्हाका एक सांग, अरे म्हाका एक सांग, हेज्या पयलीं मिडियान व्हडले एक्सपोज केला. एक्सपोज केले रे आम्ही मानता रे. ऐक रे, तांकां कोणी सांगलेलें मीडिया ऐक रे, पळय रे, पूण पुलिसांकडे कन्फर्म करून स्टेटमेंट तुमकां काय दिवना न्हू तेणी. सोर्सूस म्हणून एक आसता मिडिया. असो रे सोर्सीस. तेन्ना तुमी विचारिना मरे तेन्ना कितें एक्सपोज करता. अरे विचारिना मरे तुमी कित्याक एक्सपोज आम्ही इच अँड एव्हरी टाइम विचारला. ऐक आम्ही इच अँड एव्हरी टाइम विचारला. ह्या बाबतीत हो सिरियस मॅटर आणि आमच्या एका कलिगांना आला म्हणून आम्ही विचारता. मीडिया विचारता तेन्ना मीडिया स्टेटमेंट कितें दिला पळय तो? अरे म्हाका सांगा तुमकां खबर आहा स्टेटमेंट तेणी कितें दिला तो? स्टेटमेंट पावता न्हू. सोर्सीस आहो रे, सोर्सीस म्हाका सांग तुमचे दुसरे तुमचे सोर्सीस जेन्युइन आसूंक शकना. कोणी आसूंक शकना आमी म्हणटा न्हू. इट इज नॉट ओनली ऑफिशियल स्टेटमेंट येता पळय तोच हें जाता म्हणून. कितें आसता रिपोर्टरांचे सोर्सीस आसता ते तुमकां जर घडये खबर आसना. जे सोर्सीस आसता ते रिलायबल सोर्सीस आसता. अरे पळय रिलायबल सोर्सीस आसो तुमचे, पूण जेन्ना ते स्टेटमेंट आमच्या मनशाक हिट जाता न्हू कितें त्या टायमार आमकां स्टेटमेंट करचें पडटलें. ते स्टेटमेंट जे आयज ते स्टेटमेंटाचेर नांव पिड्यार जातलें मरे तेचें, फाल्यां काय एलिगेशन जातलें मरे तेचें. मागीर तेणी कितें करपाचें? आयज म्हाका सांग ह्या स्टेटमेंटाचेर तेच्या बापायक अटॅक येयलो आनी तेजो बापूय मेलो. आज फॅमिलीक लॉस मरे ही.
शंकर तुम्ही नोटिसीस धाडटले ह्या मिडिया हाऊसिक इफ द स्टेटमेंट्स दिला ते होय, आम्ही मिडिया सदांच कोऑपरेट केला. आम्ही फक्त इतलेच रिक्वेस्ट करता की बाबा रे असली स्टेटमेंट हाडू नाका. ही फ्रस्ट्रेटिंग स्टेटमेंट ही आमकांय फ्रस्ट्रेट करता. आमचें नांव पिड्ड्यार जाता भितून. फाल्यां केस कॉम्प्रोमायज जाले म्हणून स्टेटमेंट येतले. हें कितें नाका आसलेलें. आमी आयज पीआय कित्याक मेळपाक गेलेले, आमी तेच विचारपाक गेले बाबा तूं स्टेटमेंट भायर काडला काय म्हणून. कितें आमी सिंपल क्वेश्चन विचारला. जे स्टेटमेंट मिडियाचेर येयला न्हू की तांकां कुणी दिलें तें स्टेटमेंट. तुमचे बेस्ट नॉलेजाक इवन रती उलयता तूं खंय ना खंय तेणें खंय इंडिकेशन दिला कितें इट इज अ पर्सनल एनिमिटी खंय ना खंय दिला पळय काय. म्हाका ज्या पद्दतीन म्हाजे रामाकडे स्टार्टिंग उलोवप जाल्लेलें न्हू. ऍक्च्युली तुमकां आतांच हांवें सांगलां की स्टेटमेंट जेन्ना घेतला तेन्ना हांव फुडें नासलें आनी तुमकां हांवें सांगलां की ते सगळे फॉल्स आसा. फूल जे गोवा हब न्यूजान हाडला पळय दॅट इज टोटली रॉंग. सगळे फूल रॉंग आसा. आनी हेज्यान पयलींच हांवें सांगलां की रामा कसलें काम करतालो कितें करता तुमी जाणा. हो फूल न्यूज आसा पळय तो ऑपोजीट आसा. इतलेंच तुमी कन्सिडर करा. आमी फूल इन्फॉर्मेशन तुमकां दिवंक शकना. हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक म्हाज्या कोवाची केस म्हाका वीक जाल्ली नाका. आय वॉन्ट जस्टीस फॉर हीम प्लीज.